कुडचड्यार नुस्त्या बाजारातल्या वॅलीज कोल्ड स्टोरेजच्या दुकानात बेरेस्तारा राती उजो लागलो। शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो म्हूण दुकानवालो उलोवन दाखयता। 5 लाखाचे लुकसाण जाला असो अदमास ताणें उक्तायलो। दुकाना आसा तो वाठार खासकटीचो। फायर एक्सटिंग्विशरय पयस आशिल्ल्यान दुकान काबार जालें। कोणे तरी उजो पळयलो म्हूण बाकीची दुकानां साल्वार जाली। कोल्ड स्टोरेजीचे हे दुकान उजो राती लागलो। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो म्हूण दुबाव। उज्यात सुमार 33,000ची कॅश, 2-3 फ्रीज आणि हेर सामान धरून 5 लाखाचे लुकसाण जाला। सकाळी 5:30 म्हाका फोन येयलो। फोन येवन मागीर हांवें शॉप केलें न्यूज पेट लागलो, दोंगर बीन भायलो शॉपूक गेलो, भितर ऊस पेट लागलो सगळो। म्हज्यान पयलीं फायर ब्रिगेड येयल्ली आसली, तेणी सगळें उदक बिदक मारून तेणी सगळें पालोवपा बिलोवपा हें केलें सगळें। भितर कावंटर गेलो, 2 फ्रीज सारके गेले डॅमेज गेले आनी आनी 2 फ्रीज गेले, सगळी ग्रोसरी गेली, फॉरेन स्टाफ आसलो तोय गेलो। एमावंट 33,000 कॅश आसली आनी बारीक चिल्लर आसली। सगळो मेळून तुगेलो 5 लाखां वयर हें जाला। बाजारात दुकानां एकमेकाक सामकी तेंकून आसात आनी वाठारय सामको खाचकटीचो। ताका लागून उजो लागल्यार बाकीची दुकानां काबार जावपाचो भंय। गजाल कानार पडटनाच आमदार निलेश काब्राल थंय पावलो। हांगा एक्सेसूय ना फायर ब्रिगेड येवपाक। तेन्ना ओनर जे आशिल्ले हांगा तेंकां मागता की जेन्ना हांव ते न्यू आतां कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो ते सगळ्यांनी कॉपरेशन करचें। हांगा बरें एक मार्केट जावपाक, कित्याक तेन्ना ऑल प्रिकॉशन फायर हेजर्ड्स घेवपाक हायड्रंट्स बी सगळे प्रोवायड करता। आतां हांगा हायड्रंट देखून प्रोवायड केलो जाल्यार हांगा येवपाक मार्केटान येवपाक जागो ना, कशें ते येतले। तेन्ना हे जे जी सुद्दां मार्फत फूल न्यू फीश मार्केट एक्विजिशनाक घातलेलें आसा, एक्विजिशन जेन्ना करता तेन्ना सगळ्या लोकांनी कॉपरेशन करचें। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। मायनिंगा खातीर लांबगावचे स्थलांतर करपाक थंयचे लोक खर विरोध करतात। लांबगावचे तळे नितळ करून शेतांक उदक दिवचे म्हूण शेतकार मागतात। मायनिंगान तळे काबार जाला, ताचेर शेतकारांनी दिवचलच्या मामलेदाराक निवेदनय दिला। लांबगावान मोठ्या प्रमाणात मीन आशिल्ल्यान पुराय लांबगाव दुसरे सुवातेर व्हरपाची तयारी सेजागोवान चलिल्ल्या। गांव सोडचे नात म्हूण कंपनीचे प्रस्तावा आड लोकांनी हे पयलीं थारावय घेतला। दिवचल तालुक्यातल्या लांबगाव गांवांत व्हडा प्रमाणात मीन आशिल्ल्या गांवांतली सगळी घरां दुसरे सुवातेर व्हरपाची तयारी एका मीन कंपनीन चलयल्या। थळाव्या लोकांनी ह्या प्रस्तावाक खर विरोध केला। घरा सोडून दुसरे सुवातेर वचपाक लोक तयार ना। हे जे आमचे तळे आहा ते गव्हर्नमेंट तळे आनी हे आदीं 40 वर्सां आदीं हे तळे अशें बरें आसलें। प्रत्येकाक तेजेर आपण व्हरोन म्हणजे एक ग्रूप आपण व्हरोन तेजेर ताका आमीश दाखयलें। आमीश दाखयलें म्हणजे तुमकां लाख मेळटले, कोटी मेळटले। ते आमी सांगलें आमकां कांयच तुजे लाख नाका, कोटी नाका। जो पळय आमचो गांव वसयला तो थंय आमकां कांयच मेळचें ना। आमचो गांव सुरक्षीत, आमी सुरक्षीत। कंपनीन कितली जरी देवळां बांदलीं आनी कितलो जरी गांव शिफ्टिंग केलें जाल्यार हें आमचें पुरातत्व आहा पळय हें पांडवा केव्स ह्यो काय कंपनी बांदून दिवंक शकची ना। ते वरसून जे पाणी येता तेजे झरे सारके हे कंपनीन सारके बाद करून उडयल्ले आसा आनी पर्यटन खात्यान जावं पर्यावरणान तेजे लक्ष घालून त्या झऱ्याचे कितें तरी उपाय योजना करून ते आसा ते पद्दतीन ते पाणी सुरळीत त्या तळ्याक येवचें आनी तळें बीन ते सुरक्षीत करचें। लांबगावान आशिल्ले तळे साफ करून शेतकारांक आदार करचो अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या। आमचे व्हडले तळे आहा गव्हर्नमेंटाच्या अंडर आहा, सर्वे नंबर 25/1 ते सगळे माती येवन फुल्लले आहा। तेजेर ते इन्क्वायरी करची खंयच्या कंपनीची माती येयल्या ती आनी ते बरें करून आमकां दिवचें। प्रुडंटा खातीर उदय परब। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।